नमस्कार. दनपारच्या खबरान अपर्णा बडीघराचो येवकार. सगळ्यांक नातलाची परबी. खबरो विस्तारान. मध्यानराती सावन नातला घरा इंगर्जी कपेलांनी दिव्यांचो झगमगाट, साजिल्ले गोटे, नखेत्रां, येशूच्या जल्माचे देखावे आणि गोडशाच्या जिन्नसांची वरायटी एकमेका वांगडा नातलांक मनोवपाक गोंयकार सज्ज. आता सप्तकभर नातला. This Christmas, let us pray for peace in the world, beginning with the Holy Land. And let us strive to be, in our personal lives, agents of hope, peace, and love. Values for which Christ was born, lived, and died. I wish everyone a joyful Christmas and a new year full of divine blessings. गोवा में क्रिसमस बहुत बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। मैं पूरे देश भर के सभी लोगों को क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैरी क्रिसमस और आगे आने वाले नए साल के लिए भी मैं सबको नया साल मुबारक, हैप्पी न्यू ईयर। बरी जिवीत जिवंक तो आमकां आपयता आनी हेका लागून आमी हास्य मुकामळ घेवन बरी चिंतना मनान कळोवन आनी काळजांत मोग रिगोवन एक वर्ता बरी जिवीत जिवंक जाता, सगल्यांनी जाता। हास्य मुकामळ घेवन बरी चिंतना मनान कळोवन आनी मोग काळजांत रिगोवन एक बरें जिवीत, अ मिनिंगफूल लायफ आमी जिवंक जाता। आनी असलें जिवीत जिवंक देव आमकां आपयता आनी आपल्या पुताक तुजे आनी म्हजे खातीर ह्या संवसारांत पाठोवन दिता। तशें जाल्यार कितें आमी करतले? हांव देवाक उपकारी मन दाखोवन देवाची तुज वाखाणणी करूंक शिकुया। एक बरोवपी अशें म्हणटा, रियल फेथ इज व्हेन everything goes upside down, still you have a courage to say thank you Lord. जुवारी पूल काल सावन पुराय 8 लेन येरादारीक उक्तो. दुसरे फेजीचे उक्तावळा उपरांत 2 दिसांनी काल सकाळी 10 ह्या पुलावेल्यान पयली गाडी गेली. जुवारी पूल पुरायपणान येरादारीक मेकळो जाल्ल्यान हो रूट आडखळ मुक्त. पोरनो पूल पणजे सावन मडगांव वास्को वयतल्या लायट व्हेकलांक. स्वप्नील तारीचो खासा रिपोर्ट. आमी सध्या आसा नव्या जुवारी पुलाचेर. ह्या पुलाचे उक्तावण जी सेकंड फेज आशिल्ली ती 2 दिसां पयलींच जाली. ऑफिशियल जे इनॉग्रेशन आशिल्लें ते ह्या सेकंड फेजीचे. पूण आयज आयतारा ह्या पुलाचेर जे ट्राफीक आसा ते ट्राफीक आयज ह्या पुला वयल्यान जे आसा ते चालू जातले आनी आयच्या दिसा हो जो सेकंड फेज ऑफ जुवारी पूल आसा तो ट्राफिका खातीर आयच्या दिसाच्यान हो उक्तो जाता. आणि अशा तरेन जे ट्राफीक आसा ते हांगासर जी फेज 2 आसा थंयच्यान वचपाक लागला. हो जो फेज 2 जुवारी पुलाचो जो न्यू जुवारी पूल आसा ताजो फेज 2 आयज ट्राफिका खातीर आयजच्यान उक्तो जाता. जे इनॉग्रेशन 22 तारखेक जाल्ले, पूण ट्राफिका खातीर तो उक्तो जावनाशिल्लो आनी तो आयज
हांगासर आमी पळयता की तो ट्रॅफिका खातीर जो फेज 2 आसा तो आयच्यान उक्तो जाला. जुवारीचो आदलो पूल आता फक्त पणजे सावन मडगांव वचपी लायट गाडयांक खातीर उक्तो आसतलो. स्टुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. गोयची रोड कनेक्टिव्हिटी बेजवरी करपाक फुडल्या 5 वर्सांत मार्ग विस्ताराक 10,000 कोटी गोंयाक दिवपाचें उतर केंद्रीय मंत्री गडकरीन दिला. गोंयाक केंद्रा कडच्यान मेळिल्ल्या फंडांतल्यान खुबशीं कामां सुरू आसात. बोरये पुलाक बावटो, खांडेपार जंक्शन, मडगांव वेस्टर्न बायपास, पोर्ट कनेक्टिव्हिटी, मोपा लिंक रोडाचें काम जायत आयला. खासा रिपोर्ट. केंद्रा कडल्यान मेळिल्ल्या फंडांतल्यान गोंय सरकारान हातात घेतिल्ले खुबशे प्रकल्प पुराय जावपाक पावल्यात. पोर्ट कनेक्टिव्हिटी फ्लायओव्हराचें काम जायत आयलां. कांय दिसांनीच उक्तावणाचो म्हूर्त थारपाक शकता. MPTचो हे फ्लायओव्हर वयल्यान पोर्ट कनेक्टिव्हिटीचो एक आर्म एप्रील 2024 मेरेन काबार जाता म्हणटालो पळय तो. दिस इज द विज्युअल्स, वील जस्ट शो यू द विज्युअल्स. आमकां हांगा दिश्टी पडून येता की फाटल्यान जोरदार काम चालू आसा. हो एक एक्सटेंशन भाग हाजो हे फ्लायओव्हरांतल्यान कट जावन हो सद्याक जे आमकां हांगा फाटल्यान दिश्टी पडून येता हाजें काम चालू आसा. हो जो आर्म आसा हो हे फ्लायओव्हरा वयल्यान डायरेक्ट MPTन भितर वतलो. खांडेपार जंक्शन आणि बोरये पुलाचें काम सुरू आसा. शुगरकेन फॅक्टरी धारमोडा आणि खांडेपार ह्या रस्त्याचें काम रोखडेच करपाक लागून ऑर्डर दिल्ली आसा आणि त्या प्रमाणे हें जें काम इनकम्प्लीट उरलेलें तें सद्या काम हें चालू आसा. बोरीचो ब्रीज जाली 37 इयर्स जाली हे बोरी ब्रिजाक आणि ह्या ब्रिजाचें टेंटेटिव्ह अप्रुवल कामाक हे ग्रांटेड केल्लें आसा. त्यामुळे हेजे अलायनमेंट आहा ते रोखडेच सुरू जातले आणि ह्या बोरी ब्रीज हो सारको अत्यंत गरजेचो जो फोंडा मडगांव हाका कनेक्ट करपी. वेर्णा ते नावेली वेस्टर्न बायपासाचें काम चालू आसा. कांय दिसांनी बायपास तयार जावपाचो. उपरांत तो काणकोण मेरेन व्हरपाचोय सरकाराचो प्लान आसा. हे वेस्टर्न बायपास बांदपाक ऑलरेडी सुमार 3-4 वर्सां पयलीं गव्हर्मेंटान काम हातीन घेतलेलें आनी अशें आसा की एका वर्सा भितर घडये काम कंप्लीट जातलें. वेस्टर्न बायपास नावेली सावन वेर्ना कंप्लीट जावपाचो आसा. तो आतां फुडें नावेली सावन काणकोण पासून कंप्लीट करपाक. मोपा लिंक रोडाचें काम जाल्ल्यात जमा. हो रस्तो राष्ट्रीय महामार्गा वयल्यान डायरेक्ट मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळार कनेक्ट करता. देशांत सगळ्यांत चड उंचीचे खांबे ह्या लिंक रोडाक आसात म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगला. धारगळ टू मोपा एअरपोर्टाक जे लिंक रोडाचे काम सुरू आसा ताचे उदकावण किंवा ते काम जे कंप्लीट जे जातले ते एप्रील मेरेन जातले नवीन वर्षान. सो आनी एक तेंच्यांनी अशें उल्लेख केल्लेले आसा की हे जे लिंक रोड बांदतना हायेस्ट हायट पिलर अख्ख्या भारतान ते काम जाल्लेले आसा. ते म्हणल्यार हांगा तुमी फाटल्यान पळोवंक शकतात ते मोपा लिंक रोडा खातीर जे ब्रिज बांदपाक गेल्या ते आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आमी डिफेन्साच्या मळार आत्मनिर्भर जावन हेलिकॉप्टर, फायटर जेट, सी प्लेन एक्सपोर्ट करपाक जाय. केंद्रीय हायवे येरादारी मंत्री गडकरी केळशे लागसार मंथन कार्यावळीत उलयलो. ऑटोमोबायल उद्देगांत 5 वर्सांत भारत नंबर 1 जातलो म्हूण विस्वास. शिपिंग मंत्री आशिल्लो तेन्ना ताणें गोवा शिपयार्डाक खंय वॉटर टॅक्सी करुया म्हूण सांगिल्लें. डिफेन्साच्या मळार आत्मनिर्भर जावपाचो प्लान केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीन केळशे सागर मंथनात उलोवन दाखयलो. हेलिकॉप्टर, फाइटर जेट आणि सी प्लेन एक्सपोर्ट करपाचो विचार. डिफेंस का इंपोर्ट नहीं, हमें डिफेंस का एक्सपोर्ट करना होगा. टेक्नोलॉजी जो वर्ल्ड की वो लानी पड़ेगी. हेलीकॉप्टर्स, एमपीबीएस सी प्लेन, फाइटर जेट हमारे यहाँ बनने चाहिए और हम देश को पूरा देंगे, सामर्थ्यशाली बनेंगे. हमारे इकोनॉमिक मॉडल के आधार पर स्वदेशी स्वावलंबन और टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए विश्व में सामर्थ्यशाली बनने का जो हमारी विचारधारा है, जो मॉडल है, उसी के आधार पर हम निश्चित रूप से यशस्वी होंगे. ऑटोमोबाईल इंडस्ट्रीत भारत 5 वर्षात नंबर 1 जातलो. विश्वगुरू जावपाचे वटेन पहिले पाव. विश्वगुरु बनना है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है, वर्ल्ड की तीसरी अर्थव्यवस्था बननी है और दुनिया के सब ब्रांड हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं. तो हम आने वाले समय में हम विश्व में प्रथम नंबर पर जाएंगे. हमने जापान को पीछे डाला और हम तीसरे नंबर पर आए और मैं विश्वास दिलाता हूं 5 साल के अंदर, अभी फिलहाल स्थिति ऐसी है कि चाइना पहले नंबर पर, अमेरिका दूसरे नंबर पर, भारत तीसरे नंबर पर आत्मनिर्भर भारत सुशासन के द्वारा, हमारे विचारों के द्वारा आने वाले समय में 5 साल के अंदर ये इंडस्ट्री हम लोग विश्व की नंबर 1 की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बनेंगे. पेट्रोल डिझेल वाल्यांचे बँड वाजवप होच उद्देश. मेरा तो मकसद ही लाइफ का साले पेट्रोल डीजल वालों का बैंड बाजा ही बजाना है.
इनका जिस दिन एक बूंद नहीं आएगा हिंदुस्तान में, वो एक नया स्वातंत्र्य मिलेगा ऐसा मैं समझता हूं। गोंयांत वॉटर टॅक्सी करपाचो प्लान आशिल्लो. इंडस्ट्री में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन में, ये गोवा में आप आइए, समुद्र है या गोवा शिपयार्ड है। मैं जब शिपिंग मंत्री था तो मेरी एक कल्पना थी कि नया एयरपोर्ट बना है मोआ में, तो मैंने कहा कि ये मोपा एयरपोर्ट में तो आप एक करिए कि लोग रोड से जाने के बजाय वाटर टैक्सी से होटल में जाएंगे। अभी मैंने यहाँ के पोर्ट को बहुत डेवलप किया है, योजना भी तैयार की, और वाटर टैक्सी में बैठकर लोग एयरपोर्ट से उतरेंगे, वहां से रोपवे से पोर्ट जाएंगे, पोर्ट में अपना सामान लेकर बोट में बैठेंगे और होटल में जाएंगे और एयरपोर्ट तक जा सकेंगे. सागर मंथन हो वैचारीक मंथन. केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक, मडगावचो आमदार दिगंबर आणि फातोडेचो आदलो आमदार दामू उलयले. निश्चितपणे जेणे जेणे आयकलां तातूंत देशाचो चित्र दोळे समोर येवन हांवें कितें तरी योगदान ह्या देशा संदर्भात करचें, जे जे जाग्यार आसा थंयच्यान करचें असो एक भाव तातूंतल्यान निश्चितपणे निर्माण जाता. तांचे तेन्नाचे अभिनंदन करता की पोरूय तांणी केल्लो, अजूनय केला, फुडल्या वर्साय ते करतले. तांकां म्हणलां ते म्हणटाले आमी करतलेच हो कार्यक्रम आनी एक लोकां मुखार रिव्यू, लोकांक देशांत कितें चलना ताची म्हायती सगळ्यांक कळटा. म्हाका दिसता हे इंटेलेक्च्युअल मिटान जायन ज्यांनी भाग घेतला तांच्या वैचारीक दृश्टिकोनांनी मातसो फरक पडटलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. दोट्टी नागरिकत्व मेळचें ना. एकूच कितें तें, जाणी पोर्चुगीज नागरिकत्वाक अर्ज केला वा प्रक्रिया केल्या तांकां एक तरी नागरिकत्व धड आसचें म्हूण बेगीन तडीक लावचें इतलेंच आपणें मागलां. बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष खासदार तानावडे उलयला. बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे सांगता, लोकसभे खातीर उमेदवार थारावपाची प्रक्रिया खंय जानेरान सुरू. दोट्टी नागरिकत्व मेळचेंच ना. एकूच कितें तें. पोर्तुगेज नागरिकत्वाक अर्ज केल्ल्यांनी बेगीन प्रक्रिया करची म्हूण उलो. नागरिकत्व आमी एक्सेप्ट करपाक तयारूच ना. हांवें समजा म्हजें रजिस्ट्रेशन करपाचें ठरयलें, म्हजें मत आमचें हें कितें आसा की केल्या नंतर मेळ्ळें न्ही म्हाका तें की इमिडिएटली म्हजी केली. हांव 2 कडेन सिटीजनशीप दवरूंक शकना. एकदां पद करतकच मागीर म्हाका ती मेळूं जाय. हांगा जाता कितें एप्लाय केली की म्हणटकच इमिडिएटली तुजो हें कॅन्सल जाता पासपोर्ट. पण तूं धड हांगा उरना आनी थंय उरना, हो प्रॉब्लम आसा कितें डबल हे जे आसा कितें म्हणटा ड्युअल सिटीजनशीप आमी एक्सेप्ट ना करना. आमीच म्हणटा तें आसूंक जायना. लोकसभे खातीर उमेदवार थारावपाची प्रक्रिया जानेरात सुरू जातली. जानेवारी म्हयन्यांत जाता, कारण निवडणुकी मार्च म्हयन्याच्या मार्च एप्रिलान, कारण ती कशी जाता 2 म्हयने प्रोसेस सुरू उरलो मार्च एप्रिल. भारतीय जनता पार्टी 2 सीट ह्या गोंया भितर जिखतले, उत्तर गोवा, दक्षिण गोवा. आदलो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयीची जयंतीक सुशासन दीस मनयतले. ते निमतान सोमारा मंगळारा बूथ लेव्हलार वेगवेगळ्यो कार्यावळी दवरल्यात. 25 डिसेंबर आमचे श्रद्धेय भारतरत्न लेट अटल बिहारी वाजपेयी हांचो जन्मदीस सुशासन दीस म्हणून मनयतात. सबंद देशभरा भितर सरकार आसत की पार्टी आसत, म्हणजे आमच्यो पार्टीच्यो कांय जे प्रोग्राम आसात जे आमकां बुथार करचे पडटात, तातूंतलो हो एक कार्यक्रम जो आसा तो आमी बुथार करतात. गुरू गोविंद सिंग हांचे 2 चले ज्यांच्यानी आपलो धर्म बदलुना आनी पूण ते शहीद जाले. तो शहीद दिवस आमी सगळे कडेन करता आसतना आमी प्रत्येक मतदारसंघा भितर त्यांच्या फोटोचें पूजन करप अशें ठरयल्लें आसा. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकार. गोंयचो स्टारमॅन आक्षेचो एन्थनी रॉड्रिग्स उर्फ एन्थनी डी आगसायन अंदू 800 मायज नखेत्रां करून स्वताचोच विक्रम मोडलो. पोरूं ताणें 700 मायज केल्ली. फाटलीं 17 वर्सां तो नखेत्रांचें प्रदर्शन करता. ट्युरिस्टाची घे गर्दी ताची घरकान्नूय हे उमेदीन वांटो घेता, ताका मजत करता. नखेत्रां करूंक लाखांनी रुपया मोडटा, मात एकूय विकिना. खासा रिपोर्ट. नाताळाचे फाटभुंयेर गोंयांत घराघरांचेर लिकलिकीत नखेत्रां दिसतात. कांय लोक स्वता करत, कांय लोक विकत हाडून लायतात. मात नखेत्रां म्हटली की आमच्या दोळ्या मुखार येता तो एन्थनी दी आगासाय एन्थनी रॉड्रिगीज, गोंयचो फामाद स्टारमॅन. अंदू एन्थनीन 800 मायज नखेत्रां करून स्वताचोच विक्रम मोडलो. पूण ताणें 700 वयर नखेत्रां केल्ली. फाटलीं 17 वर्सां तो नाताळा निमतान नखेत्रां करता. ताका ताची घरकान्नूय ह्या कामांत आदार दिता. सर सारकें सांगपाचें म्हणल्यार एक उमेद कशी जाता आनी हांव गोंयकारांक पळय इतलें हॅपिनेस जाता की आख्खो लोक हॅपी जाता. हिंगचोच न्हू, ऑल ओवर गोवा. म्हाका अशें दिसता जें पळय हांव लायता न्हू तो ट्युरिस्ट लोक चड येता,
आनी म्हाका ऑपरेशन कोत्ता. अंकल म्हणटा तुवें इतलें केलें कसो कोत्ता आनी ती उमेदीन येताय नाचता थिंगा. दॅट इज अ गॉड गिफ्ट म्हणटा म्हाका देवान बोर दिला तें हांव कोत्ता. आनी सर अशें तो डेकोरेट हाडीत न्हू 5-6 लाख दिल्यार लेगून जावचें ना कित्याक पर डे पेमेंट आहा 800 फॉर लेबर. हे पर डे 800 तर कोंत करीत सर ऑगस्टा 1 तारीख तो म्हाका दिसता तांकां टीन लेगून जावपाचें ना. सर सारकें सांगता तुका हांव केन्ना मेजूंक वचना आनी हांव तें बारीक जेवन बसत जाल्यार म्हाका हें नाक कशें दिसता. तर चोर ऑपरेशन कोत्ता म्हाका तें दुडवांचें लागून पडलेलें ना कशें इतलो पळय म्हाका ते लोक हें कोत्ता ते म्हाका म्हणचें अशें दिसलें म्हाका म्हाज्यान आनी येत तें पड कितें म्हणून जाता. सर थावजंड्सान सांगता तुका जरी तो रिस्टार म्हाका 800 रुपीज एक मागलेली. हांव तुका नंबर सांगना सारको एक्झॅक्टली पूण 700 or 800 क्रॉस हांवें ही तर हांवें इकलेली. म्हाका तर तूं 500 तर हांवें इकलेली जाल्यार स्टारान दूड चोय सर म्हाजो. सपोर्ट दिता हांव ताका केन्ना तो सकाळीं उठ्ठा म्हाज्या पयलो 4 तसो हांव उठ्ठा 7 तेज्या उपरांत ताका च्या व्हरोन दिता. मागीर उरलेलें म्हजें काम कोत्ता आनी म्हाजी तेज्या फुड्यान बसता आनी हें सगळें डेकोरेशन पळय आहा तें हांव कोत्ता म्हजें काम तें. पयलो तो थोडी लायतालो मागीर ताका लोक एप्रिशिएट करूंक लागले हौस तूं बरी लायता आनी कितें ताका उमेद वाडली. सो तो एक वर्सान एक वाडोवपाक लागलो. सो मागीर तो म्हाका लागलो कलरिंगाक कितें करुया कशें करुया तो म्हाजी आयडियार घेवपाक लागलो. तो हे वर्सा असो कलर मारलो तो फुडल्या वर्सा दुसरो मारया अशें करून हांव ताका हेल्प कोत्ता हेर सगळें भितरल्या कामांनी आनी ताका अशें करून लोक एप्रिशिएट कोत्ता म्हणून ताका आनीक उमेद वाडटा. फुडल्या वर्साक इनक्रीज जायत वयताय. हे वर्सा 7 जाल्यार फुडल्या वर्सा 8 अशी तेजी उमेदीन तो कोत्ता. प्रुडंटा खातीर रोहित वाडकरा वांगडा चेतन गवस. मौन जातीचेर मोग नासल्यार चलता अत्याचार करूं नाकात. घरान खंयचेय जनावर पोसतात मात तांचे स्टेरिलायझेशन करात. गरज नासतना आंकडो वाडोवंक नाकात. भोवती सुणी बॅलन्स हालयनात. ती उंदीर कोळंदर खावन बॅलन्स राखतात. पॅट्रन राखीचो अणभव आज आमचे पॅट्रन माळेन रेशमा गोशी राखी पुरी. गोंयांत मौन जाती खातीर काम करपी खुबशे जाण आसा मात 12-13 वर्सां पयलीं अशी परिस्थिती नाशिल्ली. 1-2 NGOच आशिल्ले. मौन जातीक राखपा खातीर कोणे तरी फुडें सरचे अशें दिसतालें. मात खंयचेंय काम स्वता कडच्यान सुरू जावंक जाय म्हूण बिझनेस करपाचो विचार सोडून मौन जाती खातीर काम केलें म्हणटा आमच्या पॅट्रन सिरिजांतली पॅट्रन ग्रेस मागुसची राखी पुरी. 13 वर्सां पयलीं नितीन जॉर्जा बरोबर लग्न जावन बंगळुरूचे राखी गोंयांत आयले आनी सोमतेच मौन जाती खातीर काम सुरू केलें. So I started with one like I would see a dog or a cow or a bull or something in distress and I would see what I could do by collaborating with those same NGOs that couldn't take the animals to say, guide me, tell me what to do. They would say, take it home, this is how you take care of them. And I have to thank WVS and I have to thank WAG. Now it's been almost 12-13 years I've been doing this work and they continue to support and they continue to guide and help. But I tell people that this work is not, you can't do this alone. It's not a one-man job or a one-woman job. It is always a team effort. भोवती सुणी बॅलन्स हालयनात, बॅलन्स राखता. उंदीर कोळंदर खावन तांचो आंकडो कंट्रोल करता. Ideally, technically, our stray dogs hunt and eat rats and keep the rat population in control. If we didn't have our stray dogs, we would have a rat menace and a plague and all of that stuff. गोंय मौन जातींक स्वर्गलो. If you compare us to any other state, I feel Goa is almost like a heaven for animals, especially our stray dogs compared to some of the other cities in the country, because there you actually hear of people getting assaulted, people who are getting hit on the head, women who are getting assaulted for feeding dogs. What message would you like to give people who are basically animal haters and who abuse animals, who cruelty towards animals? What message would you like to give to them? Number one, stop it immediately. If you see an act of cruelty, whether you like the animal, you like dogs or you don't like dogs, you like cats, you don't like cats, stop the act immediately. It's only a matter of time before people who are cruel to animals start extending that cruelty to people within their family. खंयचेय जनावर पोसात मात स्टेरिलायजूय करात. Make sure every animal is sterilized and neutered. Every cat, every dog, rabbits, whatever it is you find that you have as a pet, please don't allow them to procreate. Even the ones in my house, they're all neutered and sterilized because I mean I can't be around all the time. They can get out and I don't want them mating with each other. I don't want to be a backyard breeder. I don't want them making babies. What are we going to do with the pups?
वसा बरोबर राधिका कामत सातोस्कर प्रुडंट मिडिया खातीर. ह्यो आशिल्ल्यो दनपारच्यो खबरो. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.